Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सगळ्या भुरग्यांक एकदांच्यो कारण सुटी खूप दीस जाली म्हणून बेगीन स्कूल आणि कॉलेजीस सुरू जायन अशें दिसता. म्हाका दिसता टेन्शन तुमचेरूय आसा सुरू जावपाक जाय म्हणून, म्हणजे तशें. पण हांव एक गजाल सांगता, ह्या पॅन्डेमिकांतल्यान वयता आसतना अजुनूय बी आमी निश्चित ना की केन्ना स्कूल आणि कॉलेजीस सुरू करतले, खंयचे स्टँडर्ड पयलीं करतले सुरू, म्हणजे 10th स्टँडर्ड 12th स्टँडर्ड सुरू करतले पयलीं हे कितें. बट एक गजाल हांव सांगता की अजुनूय बी म्हणजे जशें MAचे गायडलायन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेअर्स जी आसा हांची गायडलायन आमकां येवची पडटा, कारण पॅन्डेमीक वर्ल्ड वायड आसा, कंट्री वायड आसा आणि ह्या पॅन्डेमिकांतल्यान आमकां कोणाकूच सफर जाल्लो नाका, कोणाकूच त्रास जाल्लो नाका. एड्युकेशन हे महत्वाचें आसाच, बट ताच्याय बरोबर आमचो जीव आमकां खूब महत्वाचो आसा. आमकां खंय तरी हाचेर कंट्रोल करपाक जाय, म्हणून आमी सारासार सगळो विचार करून आमी जर म्हणजे फुडल्या म्हयन्यांतल्यान म्हणजे अजून निश्चित ना, कॉम्पिटिटिव्ह कल्चर गोंयांत आयज पर्यंत खूब कमी प्रमाणात तशें पळोवंक वचत जाल्यार व्हेरी फ्यू स्टुडंट दोज आर सिटींग फॉर द कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. मागीर UPSC आसुनी, GPSC आसुनी किंवा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम, बँकिंग, सिव्हील सर्व्हिस एक्झाम्स किंवा तुज्यो रेल्वे रिक्रुटमेंट, ह्यो सगळ्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटच्यो एक्झाम आसतात जाल्यार खूब कमी भुरगे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीक बसता. पयले फावटी आमी स्टेप घेतला फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन. वी आर अपॉइंटिंग द एजन्सी टू ट्रेन फॉर द कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स. फुडल्या एकाडेमीक इयर पर्यंत आमकां एजन्सीज विल कम ऑन बोर्ड आणि गव्हर्मेंट 6 कॉलेजी आसा त्या 6 कॉलेजींनी, म्हणजे सांखळे आसतले, खांडोळा आसतले, केपें आसतले किंवा मडगांव कॉलेज आसतली, ह्या 6 कॉलेजींनी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स गायड करपा खातीर, तांकां परत अवेअरनेस करपा खातीर आणि ह्या एक्झामीक तयारी करपा खातीर ह्या सगळ्या पद्दतीची सेंटर्स आमी अवेलेबल करून दितले आणि विथ द मिनिमम कॉस्ट ज्या पद्दतीन पडटा हे पळोवन ह्या सगळ्या भुरग्यांक आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आफ्टर 12th आतां पर्यंत आमचे एड्युकेशन आणि एम्प्लॉयबिलिटी ही लिंक आशिल्ली, बट न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार इट इज फ्रॉम द 8th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स ते लिंक करपाचो प्रयत्न न्यू एड्युकेशन पॉलिसींतल्यान केला. हांवें जी एड्युकेशन पॉलिसी आतापर्यंत समजून घेतल्या, नक्कीच म्हाका दिसता म्हणजे फुडल्या भुरग्यांक तुका आतां जो प्रश्न पडला पळय न्ही, हो फुडल्या भुरग्यांक प्रश्न पडचो ना अशें म्हाका दिसता.